नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनान येवकार पळोवया मुखेल खबरो. गोंयकारांची नजर सीईसीचो रिपोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचेर. 2 दीस लागून दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्या मायनींचे इन्स्पेक्शन पुराय करून समिती गेली दिल्लीक. 2 तारखेर प्रकरण सुप्रीम कोर्टान. दोन वेगवेगळ्या ॲक्सिडेंटान 2 जाण पिड्डेर, 26 जखमी, 12 गंभीर. अनमोड घाटार लॉरी मारली झाडाक, ड्रायव्हर आगताक गेलो. कोणे डिझल टँकराचो बसीक धपको, 1 चली गेले, 11 गंभीर जखमी मेडिकलान. काँग्रेसीचे 6 आमदार भाजपान येवंक घुटमळटात, मात भाजपा एकाय काँग्रेस आमदाराक घेवची ना. सुभाष शिरोडकर आणि सुधाकर रेड्डीच्या वक्तव्याक भाजपाची जाप. बेळगावचो फामाद मीन उद्योजक प्रसन्ना गोटकेक मुंबई केली अटक. मीनाची फटीची प्रमाणपत्रा करून कमी ग्रेडीचे मीन विकले म्हूण छत्तीसगडातल्या कंपनीन केल्ली कागाळ. बत्तीस वर्सां क्रिकेट प्रशिक्षणा खातीर दिल्या उपरांत चंद्रकांत चेडे जालो निवृत्त. गोंयांतल्या तरणाट्या खेळगड्यांक चेडेन दिली उर्बा. एसएजीन कोच चेडे हांची केली तुस्त. खबरो विस्तारान. आता सगळ्यांची नजर सुप्रीम कोर्टाचेर. गोंयचो मायनिंग इन्स्पेक्शनाचो वावर आटपून सीईसी बुधवारा सांजे दिल्ली गेली. सकाळसावन सीईसीच्यो पणजे खण खाते, मिनेर, ट्रकवाले, बार्जवाले आणि निर्गतदारांकडे बसका जाल्यो. 2 दीस लागून सीईसीन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या मायनिंगची पळोवणी केली. जयकृष्णन समिती सुप्रीम कोर्टाक गोंयच्या मायनिंगाचेर 2 नोव्हेंबर म्हणल्यार रिपोर्ट दिवंक शकता. ताचेर गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार थारतलो. सुप्रीम कोर्टाच्या सीईसीन बुधवारा सकाळसावन खण खाते, मिनेर, ट्रकवाले, बार्जवाले आणि निर्गतदारांकडे बसका घेवन तांचे म्हणणे आयकून घेतले. पणजे फॅक्टरीज बॉयलर्स इन्स्पेक्टरेटाचे कचेरेन ही सुनावणी जाली. गोंय मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार सीईसीक मेळ्ळो. ताणें मायनिंग कंपन्यो आनी मीन निर्गतदारांची बाजू मांडली. सीईसीनूय कांय गजाली मिनेरांक विचारल्यो. आमकां पयर मेळ्ळें न्ही म्हणून आयज परत मेळपाक जाय आसलें. दे वी सबमिटेड वॉट एवर क्वेरीज दे हॅड यू आन्सर्ड देम. ओके. तुमचे प्रॉब्लेम्स कितें आहा? ओके. कितें सांगलां तांच्यान ते रिपोर्ट बरयता म्हणून सांगलां. ते केन्ना सांगता म्हणून सांगना आमकां. रिपोर्ट सबमीट करतले. सरकाराचो घटक पक्ष मगोवन सीईसीक गोंयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण निवेदन दिलां. सीईसीचो अध्यक्ष पी.व्ही. जयकृष्णन, वांगडी महेंद्र व्यास आनी सिद्धार्थ चौधरीन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या खणींची फाटले 2 दीस लागून पळोवणी केली. 2 नोव्हेंबराक सुप्रीम कोर्टा सामकार जावपा आशिल्ल्या सुनावणे वेळार गोंयचे मायनिंगाचो प्राथमीक रिपोर्ट दिवपाची तयारी सीईसीन चलयल्या. ही समिती बुधवारा सांजे गोंयच्यान दिल्ली वचपाक भायर सरली. रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ, प्रुडंट मिडिया खातीर. बुधवारा दनपारा NH4A चेर जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या ॲक्सिडेंटान 2 जाण पिड्डेर जाले. 12 जाणांक बरोच मार लागला. दोनूय ॲक्सिडेंटांनी मेळून वट्ट 26 जाण जखमी जाल्यात. कोण्या प्रियोल डिझल टँकर आणि बसीमदी जाल्ल्या ॲक्सिडेंटान टँकराचो ड्रायव्हर धरून 11 पॅसेंजर गंभीर जखमी जाले. 1 चली सोंपले. 21 पॅसेंजरांक बारीक सारीक मार लागलो. गंभीर आशिल्ल्यांक मेडिकलान घाल्यात. टँकर कोण्या खोल देंगणात पडलो. इतले मजगती अनमोड घाटार जाल्ल्या दुसऱ्या एका ॲक्सिडेंटान शिमीट वावोवपी लॉरी झाडाक मारिल्ल्यान ड्रायव्हर आगताक गेलो. क्लिनर जखमी जाला. बाकीचे आणि एक टँकर ड्रायव्हर, 5 जाण सिरियस इंजुअर्ड. बशींतले 4 जाण आणि एक टँकर ड्रायव्हर इन्क्लुडिंग ड्रायव्हर.
हय फाटोफाट भुरग्यांनी खूब हेल्प केली सगळ्यांनी म्हजे सोडून सगळे हांकां थोड्यांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत धाडले थोड्यांक ID हॉस्पिटलांत धाडले ID हॉस्पिटलांक जे कोणाक शक्य ना तांकां परत गोवा मेडिकल कॉलेजींत हय सगळी यंत्रणा 5 मिनटांत सगळी यंत्रणा पावली पूण हांगा जो लोक भुरगे आसा तांणी भरपूर हेल्प केलो गांवचे लोक आसा मागीर ह्या भागांतले लोक आसा येता वता तो मनीस रावलो बशींतले लोक देंवले गाडयांतले लोक देवन सगळे हेल्प केले टँकर लीक जाता तो बंद करपाक जाय पयलीं टँकर डिझलचो आसा तो फास्ट आशिल्लो इतलेंच कळ्ळां येताली न्ही तेन्ना ती गाडी फास्ट येयली काय कितें म्हाका खबर ना आनी ती टँकरां मारली तो असो येवपा येतालो न्हू फावटे मागीर ते तो टँकर येतालो सो तेणे टँकराचे मारले ती अशी थोडे उबे आशिल्ले आनी चडसो लोक बसले आशिल्लो उबे आशिल्ले तांकां खूब मार लागलो असो काँग्रेसीचे 6 आमदार सध्या भाजपान येवंक घुटमळटात मात भाजपाक खंयच्याच काँग्रेस आमदाराक घेवची ना अशें पक्षान स्पश्ट केला भाजपाचे आमदार फुटपाक सोदतात मात काँग्रेसीक सरकार करपाची इत्सा ना ह्या काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या वक्तव्याक भाजपान ही जाप दिल्या तांची मंगळारची बसका म्हणल्यार काँग्रेसीतले बंड लिपोवपाचो यत्न अशी टिका भाजपान केल्या Mr. Sudhakar Reddy spoke to the press and it appeared to be a very valiant effort to cover the flop side of the so-called Congress convention, which in my opinion it was just a get-together because as complained by the congressmen themselves, none of the workers were allowed to speak. But anyway, that's not our problem. This is their complaint. To my mind, it was a colorless exercise to divert the attention of the people of Goa towards the boycott of this meeting of Congress by 6 of their MLAs. I wonder if Mr. Sudhakar Reddy is aware that these 6 MLAs are continuously begging. And when I say begging, I don't mean money because they have made enough in the last 5 years. Either they are begging for favors or they are begging for forgiveness and some of them even for entry in BJP party. Is there any chance of you taking any of them? No chance. I told you, no, it's easy to enter the heaven, but to enter the needle of the eye of the needle, but not to enter BJP. आता घेऊया एक विसव